नमस्कार. गोवा मिडडे अविनाश जोशीचो येवकार खबरो विस्तारान. नारव्या सप्तकोटेश्वर देऊळ आयच्यान लोकां खातीर उक्ते. पुरातत्व आणि इतिहासीक म्हत्व मतींत घेवन सरकारान 8 कोटी खर्च करून ताचे पुनरुद्धाराचे काम पुराय केलां. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पुराभिलेख मंत्री सुभाष फळदेसायन सकाळच्यान धार्मीक विधी केल्यो. कार्यावळीक साताऱ्याचो आमदार शिवाजी महाराजाचो वंशज शिवेंद्र सिंग राजे गोंयांत. संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दोक्षाय नमः नारसिंहाय नमः मच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः नमो नभीमः कूचरोगीरिष्ठाः यस्योर्षत्रुष विक्रमोणेष्वदिक्ष्यन्ति भुवनानि विश्वाः प्रविष्णवेषु शमेतमनमो गिरिक्षुत उर्गायाय वृष्णे यैदन्दीर्घं प्रयातं सरस्थमेको विममे त्रिभृत्पदेभिः वीरो नरिष्यति यमिन्द्रो ब्रह्माणस्पतिः सोमो हिनोति मर्त्यम् अन्तं ब्रह्मणस्पते सोमेन्द्रश्च मर्त्यम्. जीसीसीआयन टिकाच करीत रावल्यार कांयच जावचें ना. इशू चर्चेन सोडोवंक येता. टिका आयकून येवंक सोदतले नवे उद्देजकूय येवचे ना म्हूण मुख्यमंत्र्याचे शिनार. वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेटीत आयडीसी कनेक्ट कार्यावळ जाली. आयडीसीचे डिजिटलायझेशन जाता. एखाद्या प्लॉटाची जायरात करूंक 19 पावंडे लागतात, ते 4 हाडटा, मदले वडयता म्हूण मुख्यमंत्री उलयला. म्हणजे जीसीसीआयन जर आमचे टिकाच करीत रावले जाल्यार सॉल्व जावचो ना. म्हजें कांयच म्हणणें ना. तेणी कितें आसा तें सांगचें. वील सीट अक्रॉस द टेबल अँड वील रिजॉल्व इट. देन ओनली. अदरवायज कितें जातलें खबर आहा, नवीन इंडस्ट्री कोण तरी येवपाचो. आतां आमीची टिका आयकतलो आनी तो हांगा येवपाचो पळय, तो येवपाचोच बंद जातलो. तो येवचोच ना. त्या खातीर आमकां तें नाका. इन सहयोग वी कॅन डू द एवरीथींग सो दॅट लेट अस कम टुगेदर, सपोर्ट ईच अँड एवरी. डिजिटलायझेशन ऑफ आयडी सर्विसीस, जिक्यू सर्विसीस इन आयडीसीच्यो सर्विसीस आसता, एवरीथींग वी वॉन्ट टू डिजिटलायज. इट इज म्हणजे आज पर्यंत जावंक नाशिल्लें, बट ही हॅड टेकन द इनिशिएटिव्स अँड ही वील डू दॅट. म्हणजे सिंपल थिंग आय एम टेलिंग यू, फॉर प्लॉट टू एडवर्टायज, देर इज अ वन प्लॉट इन आयडीसी अँड वी वॉन्ट टू एडवर्टायज इट. देर इज अ 19 steps, otherwise the 19 table. The file wants to move from one table to another table, which is altogether 19. Now, with the support of the chairman, it is possible for him. He is coming to the only 4 step. 4च step. हे मदीं जे कोण आसा पळय न्ही, हांकां सगळ्यांक काडून उडोवपाक जाय. त्या शिवाय जावचें ना. जोपर्यंत आमी काडून उडयना तोपर्यंत इट इज नॉट पॉसिबल. ही हॅज कम टू द कन्क्लुजन. इट इज ओनली 4 steps इज रिक्वायर्ड. सो वी कॅन डायरेक्टली एडवर्टाइज देर इज अ प्लॉट इज अवेलेबल अँड वी कॅन डायरेक्टली हँड ओवर. यू कॅन अप्लाय फॉर दॅट प्लॉट, यू कॅन टेक द प्लॉट अँड यू कॅन गो. नवी शिक्षण प्रणाली चालीक लायता तेन्ना मॅनेजमेंटाची जबाबदारी आसता म्हूण राया मनोराज साळगांवकर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटांतले कार्यावळीक गेल्ले कडेन मुख्यमंत्री उलयलो. आमी जेन्ना नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट करता पळय न्ही, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मॅनेजमेंट ऑल्सो. ओके, दोगांयचे कम टुगेदर अँड वील अकॉर्डिंग टू दॅट वील इम्प्लिमेंट. ताचे आमी कोण क्लस्टर, कोण चीफ हे जेन्ना ठरयतले पळय न्हू, त्या प्रमाणे आमकां ते इम्प्लिमेंट करपाक सोंपें जाता. प्रुडंटा खातीर सावयो डायज. नवे शिक्षणीक वर्सा सावन 10वी-12वीची बोर्डाची परीक्षा आदी जाताली तशी एकदाच जातली. गोवा बोर्डाच्या अध्यक्षान स्पश्ट केला. गोवा बोर्डान 10वी आनी 12वी खातीर पयली फायनल सेमिस्टर एग्जाम घेताली. तातूंत 12वेच्या 5 भुरग्यांनी उत्तर पत्रिकेंतल्या जापेचेर हरकत घेतल्या. 10वेच्या एकल्यानूय घेवंक ना. 17 फेब्रुवारी मेरेन हरकती खातीर प्राझ आसा. कोविडाचे अरिश्टाक लागून गोंय सरकारान बोर्डाची एग्जाम 2 टप्प्यांनी घेवपाचें थारायल्लें. मात आतां नव्या शिक्षणीक वर्सा सावन आदी जाताली तशी एकदाच एग्जाम जातली म्हूण गोवा बोर्डाचो अध्यक्ष प्रुडंटा कडेन उलयलो. एक म्हणजे ही सेकंड टायम आमी हे दुसरे फावट म्हणजे दुसऱ्या वर्सा एक 22 आणि हे 23 ह्या 2 वर्सां आमी ही सिस्टम दवरल्या. येत्या 24 वर्साच्यान 23-24 किंवा 24ची एग्जाम ही एकच बोर्डाची एग्जाम जातली, फायनल एग्जाम जातली.
ही कित्याक करची पडली आमकां की कोविडाक लागून आमकां करची पडली. गोवा बोर्डाच्या 12वेच्या पहिल्या टप्प्यातल्या एग्जामी उपरांत उत्तर पत्रिकेचेर 5 भुरग्यांनी हरकत घेतल्या. तातूंतल्या 2 भुरग्यांनी आन्सर की विशीं प्रश्न उक्तायला. 12वेच्या एग्जामीक 18,881 भुरगीं बशिल्लीं. गोवा बोर्डाच्या वेबसायटीर अंदू भुरग्यांक उत्तर पत्रिके बरोबर आन्सर की मेळिल्ली. भुरग्यांच्या हरकतींचेर स्क्रुटिनी समिती निर्णय घेतली. म्हणजे थोड्यांनी ती जी आमी आन्सर की घातल्या पळय आन्सर की घातल्या तिकाच चॅलेंज केला 1 किंवा 2 कडेन. सो ती आमची स्क्रुटिनी कमिटी आसा ती स्क्रुटिनी कमिटी एग्जामीन करून बाबा तांच्यांनी जी चॅलेंज केल्या पळय ते खरें आसा काय ना हें सांगतली ती. आनी त्या प्रमाणे मागीर ती आन्सर की आसा ती रिवायज जातली किंवा अपडेट जातली अशी. खंयचे सब्जेक्ट ते? एक आसा कोऑपरेशन, दुसरो आमचो इकॉनॉमिक्स, तिसरो पोर्तुगीज. एक वोकेशनलाचे 1-2 पेपर आसा आनी कुकरी एक आसा आनी एक कंप्युटर टेक्निक्स कम्युनिकेशन स्कील. जाप बरयतना थोड्यांनी 2 पर्याय मार्क केल्यात. तातूंतलो एक सिस्टमीन मान्य केला अशेंय घडलां. तशेंच आपली जाप नोंद जावंक ना म्हणूनय एक कागाळ आशिल्ली. दुसरे क्वेरीज कशें आसा म्हणजे थोड्यांनी ते 2 बबल्स केल्ले आसा. सो एकीकडे 2 बबल एक्चुअल ताच्या OMRाचेर दिसता, भितरलो एक बबल कॅप्चर जाला. सो वी सेड ओके वी वील कन्सिडर इट अशें आसा तांचें. एक मुद्दाम हांव सांगूंक सोदता जी एक असो OMR आमकां आयलो की त्या भुरग्यान सांगलें की आपलें कांयच रीड जावना म्हणून. तेन्ना एक्चुअल जेन्ना कॉपी आमी जेन्ना पळयली तेन्ना तेणी तो जो कोड आसा न्ही ताजो आमचो एक कोड आसता जेचेर ताचे डिटेल्स आसा त्या कोडाचेर तेजे पेन लागलेले. सो देर वॉज अ इंक मार्किंग. सो बिकॉज ऑफ दॅट द थिंग्स कूड नॉट बी रेड आउट. सो ती क्वेरी आमी करतले तेजी रिझॉल्व करतले. उत्तर पत्रिका आन्सर की पळोवपाची सिस्टम मोबायलार चलना. थोड्यांची क्वेरीज कितें आसा की तांकां ते जेन्ना मोबायलाचेर एक्सेस करता न्ही दीस सिस्टम इज नॉट कॉम्पॅटेबल टू द मोबायल सिस्टम. यू हॅव टू गो टू द डेस्कटॉप. डेस्कटॉपाचेर तूं वयशी जाल्यार तुका ते डेस्कटॉपाचेर वयशी जाल्यार त्या फॉर्माट तुका ती दिसता तशी. थोडे भुरगे मातशे हें जाले नर्वस जाल्या की तांच्यांनी मोबायलाचेर एक्सेस केला. सो मोबायलाचेर एक्सेस करचे न्ही दे शूड गो टू डेस्कटॉप किंवा तांच्या पीसीचेर किंवा लॅपटॉपाचेर वचून तांच्यांनी ते चॅक करप. 10वेच्या एग्जामी खातीरूय हीच सिस्टम वापरिल्ली. मात अजून मेरेन कोणेच हरकत घेवंक ना. हरकतीं खातीर 10वेक 17 फेब्रुवारी मेरेन प्रायज आसा. आणि 10वेची लास्ट डेट आसा 17 फेब्रुवारी. तो पर्यंत तांच्यांनी ते पळोवचे आनी आमकां अकॉर्डिंगली ते क्वेरीज धाडचे. कितें आसा जाल्यार क्वेरीज धाडचे. जर सपोज खरेंच जर चॅलेंज केल्ले तांचे जर बरोबर आसा आन्सर किंवा तांची क्वेरी फेवर आसा जाल्यार तांचे ते रिफंड जातले. पयशे आहा तांचे ते रिफंड जातले. रिजल्ट अजून डिक्लेअर करूंक ना. भुरग्यांक पेपर पळोवंक उक्तो केला. ही बरी पद्दत म्हूण केबी हेडगेवार उच्च माध्यमीकचो प्रिंसिपल उलयलो. रिजल्ट असो म्हणून डिक्लेअर करूंक नासतना जे OMR शीट्स म्हणजे आन्सर शीट्स आसली भुरग्यांची ती तांच्यांनी कंप्युटरार अपलोड केल्ली आसा, ऑनलायन अपलोड केल्ली आसा. त्याच बरोबर आन्सर की जी आसा ती अपलोड केल्ली आसा. जर कितें डावट आसा भुरग्यांक किंवा कितें क्वेरीज आसा जाल्यार 8 दिसां भितर तेंच्यांनी गोवा बोर्डाक ते कळोवच्यो जेणे करून करेक्शन्स जातली. आनी शेवटी 8 दिसां नंतर आतां गोवा बोर्ड जो आसा तो प्रत्येक स्कुलाक जो आसा तो मार्कशीट्स धाडटलो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिल मांद्रेकार. स्मार्ट सिटीच्या फोंडाऱ्यांनी आनीक एक एक्सिडंट. टोंकार शिवेचीचो ट्रक रस्तो खचिल्ल्यान आडवो. फळ्यांचे बॅरिकेड घालून रस्तो खणून काम चालू आशिल्लें. कडेच्यान वतालो लोडेड टँकर खचलो आनी मुंगरलो. कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा सिवेज ट्रकवाल्यांक सर्वीस रोड करून दिला तरी थंयच्यानूच वतात. टँकरवालो म्हणटा पुरिल्लो रस्तो भितरल्यान पोको म्हूण मुंगरलो. ये अंदर गया जमीन पूरा रास्ता अंदर गया. दिया ना गाड़ी अरे वो पूरा रास्ता अंदर गया है. उधर खुदाई चल रहा है ना तो अंदर से खोखला हो गया. खींचा है सर. अंदर से खोखला है. मेरा गाड़ी इधर गाड़ी पूरा खींच दिया ऐसे. लोड गाड़ी है ना इसे खींच लिया. अरे यार गाड़ी सर बैरिकेड लगा हुआ है, जगह भी है. अभी वो ड्राइवर का नेग्लिजेंस हो सकता है. हाँ इतना सुबह से तो ड्राइवर का नेग्लिजेंस है वो भी पुलिस केस ही होगा ना. वही बोल रहे हैं आप ड्राइवर का नेग्लिजेंस बोल रहे तो पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका मिस्टेक आप बोल रहे हैं ना. आप उसका मिस्टेक आप ही बोल रहे हैं तो पुलिस कंप्लेंट आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि वो तो इलीगली जा रहा था. आपने बैरिकेड डाला बोला आपने. अच्छा ये इस काम को कितना महीना हो गया?
तो इस काम को अभी 1 महीना हुआ है. सिवेज वाल्यांक सर्व्हिस रोड करून दिला तरी थंयच्यान वचनात. दिस रोड इज क्लोज फॉर हेवी व्हेकल्स म्हणून बोर्ड आसा तो. पूण हांगा एसटीपी प्लांट आहा न्हू ते हांगच्यानूच वयतले ते कशे वयतले. एसटीपी प्लांट हांवें सांगला तांकां थंय सर्व्हिस रोड करून दिला. खंयच्या वाटेतले ते सायडीच्यान 9 म्हयने जाले रस्तो खणला, लोकांक त्रास. 9 महिन्याने चलला. कितले कितले म्हणाले ते. हय पूण ते काय कंप्लीट कित्याक करिना आसता. आखो विचारता ताका विचार म्हणटा, ताका विचारल्यार हांव विचार म्हणटा. कोणा विचारप. तुम्ही हांगा रावतात. हो न्ही हांव आपले रावता. हांगा चालूच आहा तुमकां येत्रा. हे 9 महिने जाले. प्रुडंटा खातीर सचिन सुर्लीकार. मोपा स्मार्ट सिटी करची म्हूण गोंय सरकारान खंय केंद्राक प्रस्ताव धाडला. कांपाल स्मार्ट सिटी रस्त्याचे उक्तावणाक आयिल्ले कडेन शार उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे मिडिया कडेन उलयलो. कितल्याशाच म्हयन्यांनी आनी कोटी मोडून हो रस्तो तडीक लागला. लोकांक त्रास जाले, मात हो रस्तो सगळ्यांक आवडटलो. अशेंच इंटिग्रेटेड रस्ते खंय सगळ्याक करतले. Ladies and gentlemen, we have our dignitaries unveiling the plate. May I request all of you to please give them a big round of applause. शॉर्ट लिस्टिंगान आमी मोपा बी आमी दिल्ले आसा, थंय बी आमकां दिसता की आमी सिलेक्ट जातले. पूण त्याच बरोबर तुमी म्हणटा तशें जे पयलींचे परिस्थिती कितें आशिल्ली की केबल आनी खंय आशिल्ले, पाण्याचे वॉटर पायपलायन आनी खंय आशिल्ली, ह्यो सगळ्यो गोश्टी कन्सल्टंटान सांगले प्रमाणे ते अंडरग्रावंड इंटिग्रेट केल्ले आसा. आनी आयज सगळ्या गोश्टी तूं मॉनिटर करूं शकता. खंय जर कितें ब्रेकडावन जाल्यार ते बी तूं ते आयडेंटिफाय करूं शकता की खंय जाल्लें आसा. हे पयलीं जावंक नाशिल्लें. ह्यो गोश्टी करपाक वेळ लागता. आनी हे काय सादारणशी गोश्ट न्हू. 20-25 कोटी रुपया 1 किलोमिटर रस्तो करपाक ह्या तरेचे खर्च सरकार करता आनी ह्या तरेचे खर्च लागता. कारण म्हणून तुमकां हांव विनंती करता की तुमी आउटकम पळयात. एकदां पूर्णपणे ते सगळे टोटली रेडी जाल्यार तुमीच म्हणटले की बरें काम सरकारान केल्लें आसा. कार्नवाल कमिटीचे वेंचणुके वयल्यान म्हापशे पालिकेत शिगमो. रुलींग पॅनलाची कर्मां उक्ती जायत म्हूण निमित्त धरून कमिटी बरखास्त केली. बसकेक आयिल्ल्या पत्रकारांक नगराध्यक्षान धांवडायले म्हूण विरोधी नगरसेवकांचो आरोप. नगराध्यक्ष म्हणटा अशें कांयच ना. उपनगराध्यक्ष म्हणटा काय नगरसेवकांचो विरोध आशिल्ल्यान कमिटी परत नेमची पडटा. म्हापशा नगरपालिकेत कार्नवाला आदींच शिगमो. आयिल्ले दिसा एक कांडा. आतां कार्नवालाच्या कमिटीच्या इशू वयल्यान बोवाळ. जी कार्निवल कमिटी आसा त्या कार्निवल कमिटीची दुसरी मिटींग म्हणजे तिसरी मिटींग सब कमिटी फॉर्म जाल्या मागीर आयज कॉल जाल्ली. आनी काल जी आमची फर्स्ट मिटींग जाल्ली तितून पयलीं सगळे सब कमिटीचे चेअरमॅन आनी जे मेंबर आहा कमिटीचे तांकां अपॉयंट केल्ले. आयज एक बरेंच व्हडलें नाटक सगळे रुलींग कावन्सिलरांनी केलां जे तांकां मे बी सोसूंक जायना की बाकीचे जे ऑपोजिशनान आहा किंवा जे आपले कोण फेवर करपी जे लोक आहा ते सोडून भायर कमिटी फॉर्म जाल्या म्हणून. सगळ्यांचे मेजॉरिटीन जे कावन्सिलर तेजे एबसेंट आशिल्ले तेंच्यांनी अशें सांगलें की आमकां सारकें प्रॉपर चॅनलान हें येवंक ना म्हणून. आनी शशांकूच सदांच हें मारता बोवाळ घालता की तुमी सारकी नोटीसी धाडा, कायद्यान कितें तें करा अशें हें करता म्हणून. सो आमी तें डिसायड केलें की आतां नोटीसी धाडून सारकें कायदेशीर या म्हणून त्या दिसा स्क्रॅप केले कमिटी आनी परत आयज. Everyone has to get together and organize it. It is not only one-sided or something. If I am not comfortable in such a setting, me being on the post of a general secretary does not arise. आमी कावन्सिलर हे कार्निवलाक फाल्यां शिगम्याक सगळे जाण आसतले, सगळे जाण बरोबर आसतले. पूण म्हापशेकार आनीक आसा न्हू, म्हापशेकार यूथ आसा तांकां फुडें हाडून खंय तरी एकटे हाडून एक बरो पैकी प्रोग्राम करपाचो असो प्लॅनिंग केला. पालिकेचे बसकेत आयिल्ल्या पत्रकाराचो खंय नगराध्यक्षान अपमान केलो. पत्रकाराक भायर धांवडायलो म्हूण विरोधकांचो आरोप. यू आर द थर्ड पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. आयज तुमकां असो इन्सल्ट करून तेंच्यांनी भायर काडलो पळय तो इन्सिडंट हांव व्हेरी मच कंडेम करता. नगराध्यक्ष म्हणटा तशें कांयच ना. एक रिपोर्टर आमच्या कॅबिनान येयल्ले, आमची मिटींग चालू आसली तेन्ना आमचो पिवनूय थंय भायर आसलो. तेन्ना हांव पिवनाक अशें करतालें. ताका दिसलें की मिसअंडरस्टँडींग जाली की ताका आपल्याक करता अशें दिसलें. आनी ते आतां अशें म्हणटा की आपल्याक अशें हांवें ताका अशें केलें. हांवें तशें ताका करूं. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फडटे आनी नवसराज साळगांवकर. थळाव्यांचो एकवट आसल्यारूच भोमा हायवेचो इशू सुटपाक शकता. कांय लोक थळाव्यांक फुसलावन राजकारण करतात. प्रियोळचो आमदार मंत्री गोविंद गावडे उलयला. पर्रीकारान तेन्ना सांगिल्ल्या रस्त्याच्या
पर्यायकूय कांय लोकांचो विरोध. थळाव्यांनी एकठांय येवन ह्या इशूचेर उपाय काडचो म्हूण गोविंदाचो उलो. ताणें खंय यत्न करून पळयले. ह्या लोकल्सांक तुवें एक प्रश्न केलो की आमदाराचो सहकार्य मेळना. हांवें तांकां सगळ्यांक एक कडेन आपयलेलें आशिल्लें. इनफॅक्ट दे हॅव कम टू मीट मी. हांवें तांकां सांगिल्लें तुमी सगळीं एकठांय जावा. तुमकां कितें रस्तो जाय, खंयच्यान जाय तो तुमी पयलो सांगात. पूण कितें जालां हांगा 5-6 जाण कोण तरी येतात. शेतकाऱ्यांचो विशय आसा. शेताची जमीन वता तोवूय म्हणटा आमकां ते सायडीच्यान रस्ते नाका. बाकीच्यांनी वयल्यान सायडीच्यान तिसरो तो रावंड तो तूं जें कितें म्हणटा पळय न्ही थंयूय बाकीच्या लोकांचें ऑब्जेक्शन आसा. आतां हेतून आमदार आनी लोकांची जर कंप्लीट जर युनिटी जर आसा जाल्यार योग्य तरेचो आमी मार्ग काडपाक शकता अशें म्हाका तरी दिसता. आनी ह्या संदर्भान तो जेदे वेळाचेर तेंच्यांनी डिमांड केल्लो पळय न्ही शेतांच्यान रस्तो व्हरया म्हणून एक्चुली ह्या गोश्टी कडेन आमी फॉर आशिल्ले. पूण बरेचशे जाणांनी ह्या गोश्टीचेर सुद्दां राजकारण केलें. हें तुमकांय कांय गोश्टी पत्रकारांक कळपाक जाय. कारण म्हजो स्टेटमेंट आसा जाय तुमकां आत्तां हांव फॉरवर्ड करता की म्हजें कितें आशिल्लें मत हें तेदे वेळाचेर हांवें 3 वर्सां पयलीं हांवें उलयलेलो आशिल्लो. पूण जो पर्यंत युनिटी ना. फाल्यां सकाळीं उदाहरण घेवया. फाल्यां सकाळीं शेतांच्यान रस्तो प्रपोज जालो. शेतकार 10 जाणां आयले. मागीर तुमी कितें करतले? मागीर रस्तो खंयच्यान व्हरपाचो हो विशय आहा न्ही. फाल्यां सकाळीं तिसरो तुवें प्रपोज तेंच्यांनी दिल्लो आसा. थंयच्यान 10 जाण येयले आमकां नाका म्हणून. मागीर कितें करपाचें हो प्रश्न ताजें उत्तर सुटाव करपाक जाय. म्हणजे म्हाका दिसता जो पर्यंत हे सगळेच आनी हांवें तांकां क्लियरली सांगिल्लें आशिल्लें तुमी सगळे एकठांय जावात. तुमचें कितें मत आसा तें तुमी सांगा. नॉकआउट फेरयेंत पावपा खातीर यत्न करपी एफसी गोवाची आज टेबल टॉपर मुंबय सिटी एफसी आड म्हत्वाची गेम. फातोड्ड्या स्टेडियमार जावपाचे हे गेमींत गोंयकारांच्या तेक्यार जैत जोडून सर्तींतलें आव्हान कायम दवरूंक एफसी गोवा यत्न करतलो. एफसी गोवा सध्या 27 पॉयंटां सयत 5वे सुवातेर. मुंबय सिटीन 43 पॉयंटां सयत सेमीची सुवात फिक्स केल्या. स्मार्ट युगात होंडाची स्मार्ट एक्टिवा. स्टँडर्ड आनी डिलक्सा उपरांत होंडाची नवी एक्टिवा स्मार्ट मॉडेल स्कूटर मार्केटांत लॉन्च. स्मार्ट फायड, ऑटो लॉक, स्मार्ट स्टार्ट अँड स्मार्ट सेल्फ हे 4 फीचर्स आशिल्ली एक्टिवा खंय देशांतली पयलीच स्कूटर. एक्टिवा आतां 3 मॉडेलांनी मेळटली. एक्टिवा स्टँडर्ड, एक्टिवा डिलक्स आनी एक्टिवा स्मार्ट. एक्टिवा स्टँडर्ड आनी डिलक्स ह्यो नॉर्मल व्हेकल विथ कीज आनी एक्टिवा स्मार्ट इज कीलेस. हाका मेन 4 फंक्शन आसात. एक स्मार्ट फायंड. गाडी खंय पार्किंगाक घाल्या आनी तूं खंय दवरली ती विसरलो जायत तर विथीन 10 meters इफ यू प्रेस द अपर बटन or 4 blinkers will flash. Activa unlock. एक फाटी गाडी समज तूं लॉक करनासतना गेलो so automatically in 20 seconds that vehicle will be locked. Smart start. तुका एक नॉब आसा ताका जाय सगळे फीचर आसा. कीप ऑन द इग्निशन आनी प्रेस द बटन. चावी लावपाची गरज ना. एक्टिवा स्मार्ट सेफ. तुका एंटी थेफ्ट दिला. खंयच्याय दुसरी चावेन ही गाडी स्टार्ट जावपाची ना. आनी समज ती चावी शेणली वा चावी घरा कडेन उरली तर तुका एक सिस्टम दिल्ली आसा इमर्जन्सी की. ते इमर्जन्सी की तुका सीट ओपन करूंक मेळटा. तुका पेट्रोल घालूंक मेळटा. ही आशिल्ली मिड डे अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.